हो आमकां जे एश्युरन्स दिले ह्या हावजान की थिंगासून एअरलाइन शिफ्ट जावचे ना, थिंगासून एअरलाइन शिफ्ट जावचे ना, हे जाल्या हो ना हो म्हाजो क्वेश्चन आसलो, तेजेर म्हाका आन्सर सारको मेळोंक ना. आनी म्हाका चीफ मिनिस्टराक उगडासूय करून दिवपाक जाय. तेन्ना तो स्पीकर आसलो आनी ह्याच हावजान एक्स चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिले की नो एअरलाइन्स विल बी शिफ्टेड फ्रॉम दाबोलीम टू मोपा. There are more land. New airlines will come. As at present, Mopa International Airport will bring new airlines from other countries. We will go, talk, sign, do everything, whatever is required to boost the tourism in the state of Goa. हे सगळे सगळे आमकां एश्युरन्स दिले. पण आता मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू झालेल्या 3 वर्सां जाली. आज पासून आमकां हे एअरक्राफ्ट म्हणटा ते एअरपोर्टार दिसोंक ना स्पीकर सर. आणि जे एक्झिस्टिंग चार्टर आसले जे दाबोले येताले ते उणे जाले. सो 2 एअरपोर्ट को एक्झिस्ट जातले फ्युचरान ओ ना. ऑक्टोबर 2024 हाज्या उपरांत एक सुद्धा फ्लायट म्हणजे फाटल्या आमच्या सेशनाच्या उपरांत एक सुद्धा फ्लायट जी आहा पळय न्ही उलट दाबोली वयल्यान मोपाचेर येवंक ना. मोपाचेर येयल्ली 2 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही हांच्यांनी थंय वचप प्रिफर केलें. आणि ताकाच लागून आमी फाटलें डेलिगेशन मेळ्ळ्या उपरांत ज्योतिरादित्य सिंधे जेन्ना एविएशन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना दाबोलीचेर जितल्यो फ्लायट्स रन जाताले ताका वेरियस सबसिडीज ज्यो आहा पळय न्ही ह्योय तेंच्यांनी ऑलरेडी दिवपाक सुरवात केल्यो. रिगार्डींग तेंचे पार्किंग फीज आसतले बाकीचे आसतले हे सगळे हे दिवपा खातीर दाबोलीच्या वयल्यान हे सुरवात केलां. जाय जाल्यार तूं चवकशी कर, तेजी डिटेल्सूय हांव दिता. ऑलरेडी स्टार्ट केल्या. म्हणून त्या खातीर म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे दोनूय एअरपोर्ट आमकां जाय. आणि मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जरी प्रायवेट कंपनीन रन केलो आसलो जाल्यार सुद्दां इट इज अ रेव्हेन्यू गिवींग फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली 65 crores 88 lakhs 60,000 हो रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही हो आमी अर्न केल्लो आसा. दाबोली एअरपोर्टाचेरूय बी म्हणजे आमी म्हणटा की तोय कंटिन्यू उरूंक जाय. ताच्या खातीर ताका सबसिडीज दिवच्यो किंवा बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो आतां करपाक सुरवात केला इट इज एन ह्यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात केला. इन्क्लुडींग द सेपरेटली द फ्लायओव्हर तोय केला. इतको सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसतना खंयसरूच आमकां एअरपोर्ट बंद करपाचो ना. वयल्यान जाल्यार आनीक थंयसर फ्लायट येवपाची हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न सुरवात आसा. म्हणून स्पीकर सर खंयसरूच म्हणजे मायकलाक भंय दिसता पण तांकां मजा दिसता मातशी. त्या खातीर तांकां ते मायकलाकूय भिवपाची गरज ना.